वास्को एमपीटीतल्या कोळशाचो वास्कोकारांक त्रास, पर्यावरण मंत्र्यान मागलो रिपोर्ट. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अभ्यास करून दितली रिपोर्ट. अदानी आणि जिंदाल कंपनीचो कोळसो. दोन 2017चे वेंचणुके खातीर काँग्रेसीचो विजन डॉक्युमेंट आसतलो प्रॅक्टिकल. बीजेपी भशेन लोकांक फटीची आश्वासनां दिवचे नात. बीजेपीचो मॅनिफेस्टो हो मॅनिफाल्सो, काँग्रेसीची टिका. मोर्जेचे जाण्टेले सत्यवती तारीख नायक दियात भाटकार, नॉबर्ट फर्नांडिसाक अटक करात. पेडणे स्वाभिमान संघटनेची मागणी. गांवांत उप्रासू येता कायदो सुवेवस्थेचो प्रस्न. फटींगपणा करून घेतिल्ले इलेक्ट्रॉनिक सामान विकत घेवपाच्या आरोपा वयल्यान फोंड्या एकल्याक अटक. ललित कुमार सोलंकीक 4 दिसांचो रिमांड. हाचे आदीं धरिल्ले दोगांक. वास्को एमपीटीत अदानी आणि जिंदाल कंपनीच्या कोळशाक लागून प्रदूषण जाता. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक प्रदूषणाविशीं अभ्यास करून रिपोर्ट दिवपाक सांगला, अशें पर्यावरण मंत्री राजेंद्र आर्लेकारान सांगलें. बर्थ क्रमांक 11 आणि 12 सध्या हो कोळसो आसा. एमपीटी लागसार आशिल्ल्या वाठारांत कोळशाचो उपद्रव जावपाक लागला म्हूण लोक तिडकाल्यात. वास्को मुरगांव पोर्ट ट्रस्टांतल्या कोळशाक लागून प्रदूषण जाता म्हूण थंयचे लोक बोवाळ मारतात. एमपीटीच्या बर्थ 11 आणि 12 अदानी आणि जिंदाल कंपनीचो कोळसो दवरला. कोळशाच्या प्रदूषणाचेर प्रुडंटान पर्यावरण मंत्री राजेंद्र आर्लेकाराक विचारले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक प्रकरणाचो अभ्यास करून रिपोर्ट दिवपाक सांगला, अशें तांणी सांगलें. जावपाकच जाय. कोल पोल्यूशन विदिन दॅट अलाउड पॅरामिटर्स बियॉन्ड दॅट एंड दॅट हॅज एक्शन हॅज टू बी टेकन. घेतलो हांव. आय विल आस्क फॉर रिपोर्ट. हांव घेता. हय तांकांच सांगता हांव. तुमी घेयात म्हणून तो रिपोर्ट घेयात आनी म्हाका सबमीट कर. हांव सांगता न्ही नो पोल्यूशन. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. 2017चे विधानसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेस पक्षाचो जाहीरनामो प्रॅक्टिकल आसतलो. विजन डॉक्युमेंटांत बीजेपी भशेन फटीची आनी शक्यच नाशिल्ली आश्वासनां दिवचे नात म्हूण काँग्रेसीच्या यतीश नायकान सांगलें. बीजेपीन आपल्या मॅनिफेस्टोंतल्या मुळावे माध्यम भाशा प्रस्न, स्पेशल स्टेटस, रिजनल प्लॅन आनी मायनिंग प्रश्नाचेर यू टर्न घेतला. बीजेपीचो मॅनिफेस्टो हो मॅनिफाल्सो म्हूण काँग्रेसीच्या यतीशान टिका केली. To power on 4 issues: special status, participative new regional plan, mining, and medium of instruction. Today, confusion in all the 4 issues. They have not solved any of these 4 issues which they went to the people with. BJPचो मॅनिफेस्टो जर पळयलो, 2.5 वर्सां तांचो मुख्यमंत्री तारकूच दिवन गेलो. मागीर 1 वर्साचो जो आता मुख्यमंत्री आहा तो कांयच परफॉर्मन्स दिश्टी पडना. इट इज ऑल लॅकलस्टर परफॉर्मन्स. मॅनिफेस्टोन तांणी कितें कितें म्हणिल्लें आमी परत परत याद करीता तांकां तांच्याच उतरांची. आज याद करता तुमी मॅनिफेस्टोन कितें कितें सांगून लोकांक कसल्यो कसल्यो आशा दिवन तुमी मतां घेतिल्लीं. कित्याक आतां ऑलमोस्ट 1 वर्साचेर लिटल ओवर 1 year इलेक्शन्स आर ड्यू. They said VAT on petrol will be removed. There was a U-turn after elections. Today VAT is at the rate of 16% on petrol. They said house tax will be abolished. They said Zuari Bridge will be constructed in 6 months. Nothing has happened. They said garbage problems would be solved in the state within 18 months. Not yet seen light of the day even after 36 months, more than 36 months. That manifesto of the BJP is a mani falso. Many false promises, mani falso. And Congress will give a very practical and crystallized viewpoint on important issues of Goa in their vision document. We don't believe in false promises. We will not give false promises. We will make promises which we can keep and which we will keep. Reject BJP to save Goa whenever you get an opportunity. मोर्जेच्या सत्यवती तारीचेर अन्याय जाला. सरकारान तिका न्याय दिवचो म्हूण पेडणे स्वाभिमानी संघटना मागता.
मुणकार सत्यवतीक घरांतल्यान काडपी भाटकार नॉबर्ट फेर्नांडीसाक अटक करात. पुलिसांनी अजूनय ताका अटक केल्ली ना. ह्या मुद्द्यावयल्यान गांवांत कायदो सुवेवस्थेचो प्रस्न उप्रासूं येता म्हूण संघटनेचो देवेंद्र प्रभुदेसाय उलयलो. घराचो ताबो घेवप हो मोठो गुन्हो आसाच. त्याच बरोबर सगळ्या हिंदू समाजाचे श्रद्धास्थान म्हणजे जी आमची तुळस आसता ती मोडून आणि बाकीचे धार्मीक फोटो सगळे नच करप हेतून धार्मीक कलह निर्माण जावपाची शक्यता आसली. ह्या संदर्भात आमी जे पुलीस यंत्रणा त्याच बरोबर मामलेदार आणि डेप्युटी कलेक्टर हांची भेटी घेतल्यो. आमी तांकां निवेदन दिलां आज डेप्युटी आमच्या मामलेदारांक आणि आमी तांचे कडेन रिक्वेस्ट केला की ताबडतोब बेगींतले बेगीन पावलां उचलून ही केस रजिस्टर जावची नॉर्बर्ट हेचे विरोधात ताका ताबडतोब अटक जावची. त्याच बरोबर सत्यवती तारी ह्यांका योग्य न्याय मेळचो. अशें दिसता की सगळो गांव एकठांय जावन सुद्दां काही कारणांक लागून सरकारी यंत्रणा त्या वेळाचेर हेंच्या विरोधान गेली, मुणकाराच्या विरोधान गेली. अशी हे परत कृती घडची न्हय. सरकाराक ह्याच बरोबर आमी चेतावणी दिवंक सोदता की अश्यो आयडियली सेपरेटली अश्यो केसीस पळोवच्यो न्हय. हो मोठो एक पेडणेकार अजून शांत स्वभावाचे लोक हे शांतपणान घेतले आमी. पण अश्यो जर गोष्टी घडल्यो जाल्यार लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जावं शकता, एक धार्मीक तंटे निर्माण जावपाक शकता. तर अशा प्रकारात आणि वाढ जावची न्हय हाका लागून समिती आतापासूनच एक प्रकारे सगळ्या मुणकारांक अपील करता की तांच्यांनी स्पेशली कोस्टल बेल्टाच्या लोकांनी जे मुणकार म्हणून जे कोण रावतात तांच्यांनी आपापल्या हक्का संदर्भात जागृती करची, आपले जागृत जावचे आणि तांच्यांनी आपलो हक्क न्यायालयीन प्रक्रिये मार्फत आपलो हक्क प्रिझर्व करचो. असं जर प्रकरण जर कदापि जर परत घडलं तर आम्ही याला गय नाही, काहीच सोडणार नाही त्यांना. अशा भाटकारापासून प्रत्येकानं सांभाळून राहून एकानं केलं तर दुसरा तयार होईल. घेऊया एक विराम.